बोट दिल्यार हात घेता अशी गत गोंयांत आशिल्ल्या उद्देगीक कंपन्यांची जाल्या। कुंकळी उद्देगीक वाठारांतल्या सोसोदादीचे जमनीत इब्राहिम मुल्ला ह्या मनशान 30 मीटर खोल बेकायदेशीर बांय खणल्या। ह्या मनशा आड कारवाई करतलो अशें कुंकळेचो आदलो आमदार क्लाफासियो डायसान सांगले। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत सत्ताधाऱ्यांच्या हुकमाखाला केन्ना कितें घडत तें सांगू नजो। कुंकळेच्या उद्देगीक वाठारांतल्या सोसोदाद वाठारांत थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना इब्राहिम मुल्ला ह्या मनशान 30 मीटर खोल बेकायदेशीर बांय खणल्या। हातूंत थळावो आमदार आनी नगरपालिकेचो हात आसा असो सणसणीत आरोप कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायसान केला। आयकात। आमच्या आपले पण पयशे घेयले नाय, पयशे तो येयले तांकां गेलो जाल्यार इलेक्शन हांव डिफीट जायना मग करप्शन केलो जाल्यार करप्शन पण तांकां पयशे खंयच्या फॅक्टरी ओनरान सांगून आमी कोणाक पयशे मागून गेले जाल्यार आमी लोकांक पासून झगडलो हांव आनी आज झगडून आमी जाय तिंगा पोल्युशन कम केलें पूण आज हे परस जालें आज परत वाडलें डबल जालें असलो तेंचें हेजेर कोण एक्शन घेता? एक्शन कुंकळकारान घेवपा जाय। कुंकळकार हांव मागोता जे म्युनिसिपालिटी एक्शन घेयना जे मनीस एक भायलो मनीस हो इब्राहिम मुल्ला मोठो येवन थिंगा एलूड बांय मारता 30 मीटर भितर आनी मोठो MLA जावन कौन्सिलर तेजें एक्शन घेयना आनी आज CO 10 तारखेर 2 दीस पयलीं ताका नोटीस काडा अननोन पर्सन म्हणून फकाण जाय हेजेर आमकां इन्क्वायरी जाय आनी आमी कुंकळकार होग रावपा ना हें ऑलरेडी हांवें CMाक वॉट्सॅपाचेर धाडा तेगे PAक आनी हालीं हांव हें अपॉयंटमेंट घेतलो। आमदाराक मागोता तेगे हितून तो खास कार्यकर्ते ताका रिक्वेस्ट कोताय तो पावना आनी हेजेर आनी आमी कितें उलोवपाचें तें म्हाका कळना। अशी तेणें येवन थिंगा चोवपाक जाय आसलें कोण मागला कितें आमदाराचो कायदो तो कोणूच जावं तेका बोल म्हूण लोकांक तेगे हेणें तो जिखिलो म्हूण तो आमदार आमी ताका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आमदाराक। MLA तो खंयचे पार्टी जावं सो हांव रिक्वेस्ट करता तरी आसतना येवया जाल्यार म्हाका तुवें वचून थंय चोवचें तुगे वर्कर्स आनी खास तुगे कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट केल्या 100 दिसां मदें यो म्हाजे 8 दीस जाले म्हणल्यार येयना आमदार हेजेर कळटा हितून कित्याक पूण इनवॉल्वमेंट आसा म्हूण सगळ्या जेट सांगता कुंकळकारांक आनी जो न्याय जे इलिगल जी जमीन जी पयशे घेवन भितरल्यान ते विकताय ते कुंकळकारांक नागयताय तांकां आमी सजा दितले आनी हांव प्रेसा कडेन मागता वचून सर्क्युलेट करचें म्हूण जे हायलायट करचें अशें इलिगल घडलो आनी हांव CMाक हेजेर कारवाय करतलो। तूं CMाक सांगतलो की SIT बी केस दिवची म्हणून कित्याक असले केसी सगळे SIT कितें कडेन दिवपाक जाय जे लँड ग्रॅब करता तांकां ती SIT दिवपाक जाय। हांव एकदम मागतलो देखून हाल्यार हांव चोयता CMाचें अपॉयंटमेंट मेळटा जाल्यार आतां कॉन्फरन्स दिसा घालून कितें जातलो केस कित्याक इलिगल विदावट सॅलरी जायना ना विदावट परमिशन आसतना कोण एक मनीस एक तुम साद्या लोकांक एक रूम काडा एक बारकेक होम काड जाल्यार ताका नोटीस येता रोखडें आनी एक व्हड राजार एरिया जे हे कोण ग्रॅब कोण जो मनीस भायलो मनीस एक बांय मारता तेजेर एक्शन जायना तुमचें कोणें कितें चलत तें सो हेजेर कारवाय जातली हें तुमकां एश्युरन्स दिता। ही गजाल जी आसा गोंयभर हें जालें आसा की इब्राहिम म्हणून तेणें 30 मीटर हांव बांय मारली आसा 30 मीटर आनी ती प्रॉपर्टी आमची सोशिदादीची कोणाक खंयच्याय तेणें डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट खंयच्याय डिपार्टमेंटान तेणें कोणाली NOC घेतला कांय ना तर हेका म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी इनवॉल्व आसा। गव्हर्मेंटाक म्हगेले इतलेंच मागता ज्यो पळय इंडस्ट्री पळय आसाय ह्यो नुस्त्याच्यो तेजो वास तुमी जाता जाल्यार बंद कराय ना जाल्यार ह्यो NIT पळय भुरगे आसाय तेंचेर परिणाम जातलो आनी तांकां दुयेंस जाल्यार ही NIT म्हणटी सोडोवची पडटली ते हेचेरच तुमी येन्नाच भुरग्यांचेर विचार करीत जाल्यार आवय बापाय सुद्दां हिंगा धाडपाक म्हाका दिसना NIT लोक पसून येवपा ना त्या नुस्त्या वासान ते लागीं पडटा आनी तो वास तेंचे सगळे NIT वयतलो हेजेर कोणें विचार केलो ना हेजेर पयलीं विचार कराय। वचून पळयल्यार 30 मीटर तेणी बांय भितर मारला आनी ती बांय आतां तेणी कित्याक मारला ती आमकां खबर ना ते कितें वेस्ट घालपाक मारला काय ती उदका लागून मारला काय कितें करपाक मारला तें आमकां खबर ना। हांव कितें म्हणटा हांव इतलेंच म्हणटा हो सोशल दादीचो जागो तो तुमकां विकपा लागून न्हू कोणाक जाग नासलेल्या जाग दिया
कोणूय एक घर काडपाक सोदता कितेंय करूंक सोदता जाल्यार ताका दिया. अशें करून ह्यो इंडस्ट्री हें करून तुमी करनाका. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकर.